खणी जाल्यो बंद, आयलो कोरोना व्हायरस अशें म्हणून वगी बसले नात किटलकार. मळ्यांनी राबून पिकयला फळां, फुलयली फुलां, कश्ट करपा खातीर घातलो मातयेत हात. फातर्प्याच्या तरणाट्यांक जाय सरकाराचो सांगात. कोरोना व्हायरसाचे सावळेत संवसारान मनयलो संवसारीक पर्यटन दीस. भौतेक भौशीक वेव्हार बंद पडिल्ल्यान लॉकडावनान हाडली लोकां मदीं निरशेवणी. प्रवास आनी पर्यटनान वाडयलो बेरोजगारांचो आंकडो. घोगळ फातोर्ड्याची जाली रस्त्याची चाळण. कांय वर्सां आदींच केल्लो पॅच वर्क, पूण पावसान उक्ताडार हाडलो भौशीक बांदकाम खात्याचो खडबडीत कारभार. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. भारतात कोरोना व्हायरसाच्यो केशी 60 लाखां वयर पावल्यात. फाटल्या 24 वरांतूच 88,000 केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार कोरोना मुक्त जाल्ल्यांचो आंकडो 50 लाखांचेर पावला. एका दिसा 92,000 जाण दुयेंती मुक्त जावपाची हो सेगीत दुसरो दीस. भारतात एकाच दिसात 88,600 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,124 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात, जाल्यार 92,043 पेशंट बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतात 59,03,932 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसी 9,56,000 पावल्यात. 94,503 जाणांच्या मरणाची, जाल्यार 49,41,627 पेशंट दुयेंत मुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान नाकापुरो करून सोडिल्लीं भारतांतलीं ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रान 13,21,000 नोंद केल्या. आंध्र प्रदेशाच्यो केशी 6,68,000 पावल्यात. 5,75,000 हो तामिळनाडूचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतली नोंद 3,82,000 जाल्या. पुराय संवसाराची परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात संवसारभर 3 लाख केसी मुखार आयल्यात. एक्टिव्ह केसी 3,30,00,000 पावल्यात. 9,98,000 लोकांक मरण येयल्ल्याची नोंद मेळटा, जाल्यार 2,44,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 69,10,000 पावला. 59,92,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर आसा. 46,57,000 हो ब्राझिलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केसी 11,43,000 पावल्यात, जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 7,90,000 जाला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोंयचे रस्ते अधोरेखीत करपाचे गोवा 365चे काम चालूच आसा. हे खेपे घडयतले दक्षिण गोंयच्या रस्त्याचे दर्शन. आयज पळोवया घोगळ फातोर्ड्याच्या रस्त्याची अवतिकाय. कांय वर्सां आदींच हो रस्तो दुरुस्त केल्लो, पूण ताच्या नशिबात फोण येयलेच. पळयात. गोवा 365 गोंय मार्गदर्शन म्हटल्यार गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखोवपाची मोहीम चालूच दवरल्या. हे दक्षिण गोंयांतले रस्ते. पळयात तेंची अवस्था. कोणें चंद्रार चलोन पळोवंक नासलें जाल्यार तेणें हांगा येवन डायरेक्ट चंद्रार चल्ल्याचो अणभव घेवं येता. घोगळ, फातोड्डे आनी वाठारांतले हे रस्ते. पळयात आंखो देखा हाल. मोस्ट डेंजरस स्पॉट जे घोगळ जंक्शन फातोर्डा पडटा तें. आनी पळोवपाक गेल्यार कितले आतां उणे उणे 1 म्हयनो मायज जालो हे थोडो पोटहोल जावन आसा. आनी अशें जाता की 2 गाडी येवन एक अशें येता आनी अशें येता, दोनी आंगार वता आनी कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आहा हिंगा. आनी अशें जेन्ना चडशे प्रॉब्लेम कोण जाता जेन्ना हारिली हांगच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संवसारीक पावण्यार कोट्यांनी लोकांचो रोजगार पर्यटनाचेर अवलंबून आसा. संवसारांत असे कांय देश आसात जांकां पर्यटन आनी उद्देगांतल्यानूच व्हडली येणावळ येता. अंदू कोरोनाक लागून घातिल्ल्या लॉकडावनाक प्रवास आनी पर्यटन धोक्यात हाडला. पर्यटन आनी ग्रामीण विकास हें 2020च्या संवसारीक पर्यटन दिसाचें घोशवाक्य. संवसारभरच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनानच रोजगार आनी पोट भरपाच्यो संदी मेळून दिल्यात. कोविडाक लागून ह्या मळाक व्हड धपको बसलो. बरेंच लुकसाण जालें. गोंयांतय ह्या क्षेत्राचेर परिणाम जाल्ल्यान हजारांनी लोक बेकार जाल्यात. आयकात हे संदेश. Today is World Tourism Day, and across the globe, the entire tourism industry has been hit by the COVID pandemic. But now it is clear that we all need to learn to live with Corona
and plan all our economic activity accordingly. And therefore it is time that tourism and all related activities need to be revived, keeping in mind all the norms that require us to be safe from COVID. And I think for Goa it is especially important because Goa's economy depends on tourism, Goa's livelihoods depend on tourism. It is now extremely important that the government starts taking steps, starts taking measures to ensure that there is a revival of the tourism industry. All SOPs need to be put in place that anyone who is coming by buses, coming by flights, are checked to be COVID negative. One has to ensure that at all tourism spots there is social distancing is maintained. One has to ensure that in all restaurants, all hotels, measures of sanitization, distancing, wearing of masks are ensured. However, despite all of this, there is a need to revive tourism, otherwise the economy in Goa will take an extremely strong hit. And it is time now that the government of Goa, that the Chief Minister of Goa becomes serious once again for reviving tourism in Goa, and let's hope that now with the tourist season coming and steps that are taken towards the revival of tourism, the economy and tourism will see a boost once again. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. ट्रक चलोवपी हात आतां मातयेत राबपाक लागल्या. खण माती काडपाक न्हू जाल्यार भाजी फळां आनी फुलां फुलोवपाक. खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत निरशेन आसतना फातर्पा किटलेकारांनी कश्टाच्या कामाक हात घातला. भोव कश्टान तेंच्यांनी आपले जमनीत काजी बरोबर फळ भाजयांचे मळे फुलोवपाक सुरवात केल्या. पूण ह्या कामांक सांगात जाय तो सरकारी मदतीचो. खणी बंद पडल्यार बरोच तेंप जालो. खणींचेर अवलंबून आशिल्ले हजारांनी लोक बेकार जाले. त्या उपरांत येयलो कोरोना. ह्या व्हायरसांनी लोकांक घरा बसयले. फातरपें तेंच जालें. पूण खणी बंद पडल्यो, ट्रक बंद जाले, कोरोना आयलो अशें म्हणून ते हात दवरून वगी बसले नात. ते वेगळे मातयेंत देंवले. आपल्या जमिनींनी तवशीं, दोडगीं, भेंडे, कोकण दुदी, वाली अशा भाजयां बरोबर फुलांचे मळे फुलोवपाक सुरवात केली. मळे फुल्ले बी. पूण आतां बॉल आसा तो सरकाराच्या रिंगणात. सरकारान सांगलेले भाजयो घेतले, फुलां घेतले. फातर्पा किटलेकार तेचीच वाट पळयतात. पळयात. पडले बेकार पडले म्हणटकीर भुरग्यांनी आतां कार्य कितें कितें रोयलें, भाजी रोयली, भेंडे रोयले, सगळी ते वरायटी भाजी रोयल्यो आनीक तुगेले काजू रोयल्यो आपल्या शेतान बितान खंय लुगार आहा तेमी. आनी म्हाकाय दोगांय चेड्यांनी बेकार पडटरी हेल्प केलो वय करपाक सरी मारून. तेणी हांवें मागीर सरी बिरी मारली आनी हांवें मागीर काजू बिजू रोयले आनी भुरग्यांक उमेद येयली अशें. म्हणजे ह्या भुरग्यांनी बरें काम केलें. हय, आनी हे फुडें फ्युचरा बंद न्हू. एक पाट काज घाली ती जाल्यार तुका फ्युचरा जाणटे जात पसून मेळना तुका. आसता कडेन आपणा भुरग्यांनी नातांसून मेळपा सारकें उत्पन्न काजू म्हणल्यार. भेंडे बरें जाले पूण बाकी हें कुसोन गेले वाल बील सगळें. VO2. आनी हो गांवांतलो एक तरणाटो सोनल नायक देसाय. हो खण अवलंबीत. खणी बंद पडल्या उपरांत कोरोनान तेका पिडलो. तो एक कलाकारय. कला सादर करून पोट भरतलो म्हटल्यार भौशीक कार्यावळी बंद. म्हणटकच ताणें मातयेंत हात घालपाचें ठरयलें. काजी लायल्यो, भाजी लायली, फळां काडलीं, फुलां फुलयलीं. पूण हें सगळें घेतलो कोण? तेका आस्त आसा ती सरकाराच्या कृशी खात्या कडल्यान. पळयात तेचें म्हणणें. पायणी सद्या बंद आसा पयलीं म्हटल्यार, आनी ते सगळे आमगेले ते हांगा ट्रक कुसोन पडले आसा, आमचे हे जाल्ले आसा, डॅमेज जाल्ले आसा. तशें आमच्या गांवांत बॉक्सायड आसा. त्या बॉक्सायडी वता भायले ट्रक आतां येवन ते हे करता, ते व्हरता माल. आमकां लोकल्सांक कांयच चान्स दिना. तेन्ना ताका लागून चिंतलें की ह्या ट्रका धंद्याचें आनी आतां आनी फुडें कांय जावचें ना म्हणून ताका लागून हांवें थोड्यो 4 वर्सां पयलीं थोडी काजू घातलेली पयलीं, आनी आतां थंय भाजी पालो घातला, खुबशे हे घातला, फुलां घातलेले आसा, मागीर गुलाब घातलेलो आसा म्हणटू, मागीर तवशीं, मोगी सगळे तरेची घातलेली आसा व्हेजिटेबल्स. ते गव्हर्मेंटाक पयर स्टेटमेंट पळयल्लो हांवें कितें म्हणून की गव्हर्मेंटान आतां हें केल्लें आसा कितें म्हणून की कितें फुलां बी कितें आसा ते हाडून तेमच्या यार्डांत दिवची म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान सद्या आतां बरी बरी स्कीम काडिल्ली आसा एग्रिकल्चर वयल्यान. गांवां आमचे खुबशे हे आसा, भुरगीं शिकलेले आसा, कोणी LLB केला, कोणी B.Ed केल्ले आसा, खूब शिकले. 10-12 वर्सां जाले आमच्या गांवांत एकूच जॉब ना गव्हर्मेंट. तेन्ना सरकारान कितें करपा जाय हेचेर पयलीं म्हटल्यार. आमच्या सारके बारीक मनीस कितें करतले हेचे फुडें? आतां आमी सगळ्यांनी चिंतलेलें आसा की आतां आमच्या गांवांत कितें ना कितें एग्रिकल्चर करून आपली पोट भरची म्हणून. मायनींग बंद पडोवन वयल्यार आमी कितें इव्हेंट स्टार्ट केल्लो, धंदो स्टार्ट केल्लो, शोज करताले, ते बी बंद जाले सद्या कोरोना खातीर. आनी गव्हर्मेंटान आमकां कांयच दिलें ना, सबसिडी दिली ना कसली. बाबा एक कलाकार जितू धरपा लागून तरी कितें दिवचे आसले तेंय दिलें ना. कारण हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें विचार करपाक जाय. गोवा 365 खातीर फातर्पेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
दिसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेतकऱ्यांच्या बिलान भाजपाक शॉक दिला. एनडीएचो फावंडर मेंबर आनी पोरणो वांगडी पक्ष शिरोमणी अकाली दलान युतींतल्यान आंग काडून घेतला आनी आतां ते शेतकारां बरोबर रावल्यात. भाजपा आनी एनडीएचे युतीक हे एक व्हडलें खावटें पडलां म्हणूं येता. शिरोमणी अकाली दलान शेनवारा रातीकडेन बेगोबेग बसका आपयली आनी बसकेंत भाजपाचें फुडारपण आशिल्ल्या एनडीएची युती तोडपाचो निर्णय घेतलो. केंद्र सरकारान शेतकारांचें बील पास केल्या उपरांत पंजाबान बंद घडोवन हाडलो. त्या उपरांत शिरोमणी अकाली दलान हो निर्णय घेतलो. सरकारान संसदेत हालींच शेतकारां खातीरचीं 2 बिलां पास करून घेतलीं. ताका संसदेत व्हडलो विरोध जालो, बोवाळ जालो, तरीकय बिलां पास करून घेतलीं. पंजाब आनी हरियाणाच्या शेतकाऱ्यांनी ह्या बिलांच्या विरोधात आंदोलनां केलीं. बिलां फाटीं घेवपाची मागणी केली. शिरोमणी अकाली दलाचो अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादलाची घरकान्न हरसिमरत कौर बादलान 9 दिसां आदीं मंत्रिमंडळाचो राजिनामो दिला. GOA3 महाराष्ट्रांतल्या सरकार स्थापनेच्या वेळार युतींतल्यान भायर पडिल्ल्या एनडीएचो दुसरो सहकारी पक्ष शिवसेनेन इश्ट पक्षाचेर खर टिका केल्या. खासदार संजय रावत विचारता, हें बिल हाडल्या उपरांत शेतकारांचें उत्पन्न वाडटलें हय? शेतकारांक तांच्या बऱ्याची खात्री दिली जाल्यार ते आत्महत्या कित्याक करतले अशें ताणें विचारलां. GOA365 ब्युरो रिपोर्ट. बाळीची पंचायत बाळीक हगणदारी मुक्त गांव करपाक सोदता. ते देखीन तांणी पावलांय उबारल्यात. लोकां कडल्यान पयशे एकठांय करून पंचायत वाठारांत सुलभ शौचालय बांदपाचो निश्चय केला. 70% काम पुराय जालां. उरिल्ल्या कामा खातीर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान मदत करपाचें उतरूय दिलां. केंद्र सरकारान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत घराघरांत शौचालयाची तरतूद करपाची स्कीम सुरू केल्या. पूण बाळी पंचायतीन ताचेकय फुडें वचून लोकांच्या योगदानांतल्यान सुलभ शौचालय बांदपाचें थारायलांच. ते भायर गांव हगणदारी मुक्त करपाची मोख दवरल्या. पळयात पंच वांगडी राजू गोसावी कितें म्हणटा तो. हो एक आमचे पंचायती मार्फत लोकांचे कडल्यान पयशे कडेन करून हो बांदलेलो एक शौचालय आहा. जशें आमी पळयता सुलभ शौचालय लोकां लागून आसता, तसोच हो एक लोकां लागून आसा. पूण हो हेजें वैशिश्ट कितें आसा की ह्या पंचायतीन जे कोण येतात आमगे खंयचे सर्टिफिकेट व्हरपाक किंवा आनी कोण व्हरपाक किंवा बेलविशी आसात तांकां आमी सरळ सांगलें की बाबा आमी अशें प्रोजेक्ट हाती घेतला जो सुलभ शौचालय टायप आसा आनी पेड टॉयलेट. सो तो बांदतना आमकां अडीअडचण फक्त पयशांचे आसतात. सो आमी सगळे पंच करूं शकना हें आनी त्याच नुसार आमी लोकां कडल्यान पयशे घेवन हो बांदला. शक्यतो बेगीन जावची म्हणून आमी आज सरा म्हणलें, आमी डेप्युटी CM आमचो बाबू कवळेकर ताका म्हणलें की सर मातशें म्हणलें पळया तुमी. सो जेणे करून आतां तेणी सांगलां आमकां की आश्वासन दिलें की जाका जो लागता तो खर्च थोडोसो जे उरला 70% काम जालें आसा, 30% उरला ते आपूण शक्यतो तुमकां दिवपाक प्रयत्न करता अशें म्हणून सांगलें आसा आमकां. महाराष्ट्रान कशें आसा हगणदारी मुक्त गांव आसा, तशेंच आमी आमचो पंचायतीचो सुद्दां एक तसोच हें आसा स्लोगन की हगणदारी मुक्त पंचायत हगणदारी मुक्त गांव अशेंच करपा दृश्टिकोनान एक पावल आसा तें आमी घेतलें आसा. चलो हे काम काही प्रमाणात थोडी इनकम्प्लीट आसा. 70% ते कंप्लीट जाल्ले आसा आनी तांकां हांवें आश्वासन दिल्लें आसा की हें कंप्लीट करपा खातीर म्हजें कंट्रिब्युशन सहकार तुमकां आसतलें, जेणे करून एक बरी कॉज बरी कामा खातीर कामाची तुमी सुरवात केली. GOA365 खातीर बाळीच्यान रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी सगळ्यांची. मेळया परत पळोवपाक GOA365. देव बरें करूं.